धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली। आता परतून गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघा वतीन मडगांव पुलिशेंतूय कागाळ नोंद जाल्ली आसा। देवळां जे कार्य करता ताकाच लागून आयज हिंदू धर्म संघटीत आसा अशें म्हणटना दत्ता नायक हांकां क्रिस्तांव तशेंच मुस्लिम धर्मा आड विधानां करपाचे धाडस आसा काय असोय प्रश्न उपराशीत गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचो अध्यक्ष जयेश थळी आणि नायकान केल्ल्या विधानांचो निषेध केला। एक्झॅक्ट विधान वृत्तपत्रांत आयल्या प्रसिद्धी झाला मंदिरां कितें कार्य करतात, मंदिरांतल्यान कितें चलता आणि मंदिरामुळे आमचो अजून देव देश आणि धर्म शाबूत आसा ही आमची संपूर्ण श्रद्धा आसा। हिंदू धर्माचे एक आधार आसा मंदिरां ही। त्यामुळे मंदिराविषयी कितें आसा ही मंदिरांची संघटना आसा, गोमंतक मंदिर महासंघ अशे अनेक ठिकाणी संघटना आसा आणि ह्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान ही जागृती चलता। तुमकां कितें जर असो प्रश्न जाल्यार उलया न्ही, हे सामाजीक हातून येवन तुमी ताचेर शिमतोडे उडयतात आणि त्यानंतर वयल्यान ताचें समर्थन करता ही चुकीची गोष्ट आसा। आमी पयलीं परतूय सांगले तुमचे वैयक्तीक देव मानप न मानप हाचे विशयी आमी काय कोणाचेर लादना, पूण दुसऱ्याच्या धार्मीक भावनाचेर उलोवपाचें आमी ताका प्रश्न विचारता तूं अशा तरेची चर्च आनी मशिदी संदर्भात विधान करपाचें धारिश्य दाखयता, ताचेर उलयता। फक्त हिंदूच तुमकां सॉफ्ट टार्गेट मेळ्ळा काय कितें हो हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता जो तो उठता आणि हिंदू धर्माचेर टार्गेट करता। हिंदू धर्मान सहिष्णुता आसा, समजून घेता। हाचो अर्थ हे न्हय की भगवंतान वेळ प्रसंगी ते दाखयल्ले आसा की सुदर्शन चक्र धारणूय करचें पडटा। ज्या पद्दतीन हेर धर्मात आयतारा आणि शुक्रारा धर्म शिक्षणाचे वर्ग जातात तशेंच आमकां हिंदू धर्मियांकूय हे पद्दत आपणावची पडटली। हेर धर्माप्रमाण आमकांय भुरग्यांक धर्म शिक्षणाचे धडे दिवचे पडटले अशें मत गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचो अध्यक्ष जयेश थळीन उक्तायले। सादें सोंपें आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दर आयतारा धर्म शिक्षण दिलें वता, दर शुक्रारा धर्म शिक्षण दिलें वता आणि ही व्यवस्था आमी मंदिरांकूय व्यवस्था सांगपाक सुरवात केल्या। मंदिरांकूय सांगला की ही व्यवस्था आमच्या हातूंत आसची की ल्हानपणानूच भुरग्यांक जर शिक्षण दिलें जाल्यार व्हडलेपणान अशे तरेचे जे जंत आमच्या तकलेन वळवळटा ते वळवचे ना। आमचे भितर खूब शंका कुशंका आसा, आमी मान्य करता आसपा जाय शंका कुशंका आणि वादे वादे जायते तत्वबोध हे आमच्या हिंदू धर्माचे शास्त्र सांगता। वाद करचे विचारवंत अनेक एकत्रित येवन वाद करतात अशें न्हय, टिकाय हो वेगळो गोष्ट आणि वाद हो वेगळो गोष्ट। समजना न्हय खंयची गोष्ट म्हणून ताचे खातीर तुमी असे प्रश्न करप न्हय। एक गोष्ट तुमकां सांगता मुद्दाम, एकट्यान बरें व्हडलें घर बांदलें, ते बांदल्या नंतर जो दुसरो मनीस आसलो ताका ते आर्किटेक्चरल प्लॅन काडपाचो आसलो आनी कितलो खर्च काडपाचो आसलो तो डायरेक्ट विचारतलो कसलो कमीपणा येता न्ही। तो म्हणपालो हे घर मरे 5 लाखान बांदून जावचेच ना, कोणूच आर्किटेक्ट करूं शकता ना। म्हणजे तो येवन सांगपाक लागलो अशें केलें तशें घडलें, फुकटचें ज्ञान मेळ्ळें, तसले प्रकार आसात। हे मुद्दम हांकां ज्ञान कमी आसा हे सांगपाक खंय तरी आपले अहंकार दुखावता। अहंकार बाळगप ना, ईश्वरा कडेन शांतपणान सगळें ज्ञान मेळटा आणि आनंद मेळटा। आयज जगान ह्याच ज्ञाना खातीर स्वामी विवेकानंदांक सुद्धा थंय मानलेले आसा। इतलेच आमी सांगता। कोणाकय जर शंका आसा पयलीं स्वामी विवेकानंद वाचा। भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।